हांव एंथनी डिसिलो फ्रॉम आसोलना बेली. आतां मुखार एक 6 मिनटां व्हिडिओ दाखयता. त्या व्हिडिओन सुमार 4 जाण उलयताय, इन्क्लुडींग द रिपोर्टर. इट इज 5 जाण. आनी देव बरें करूं कर्टसी गांवकारी चॅनल. आतां हे व्हिडिओन तुका कित मातशें हांवें फास्ट दवरलो तो व्हिडिओ, बिकॉज नाजाल्यार मुगे व्हिडिओ चड लांब जातलो. नमस्कार, हांव श्याम सूर्य नायक. आमी आसा सावरफोंड सांकवाळ हांगा, जो भुतानी इन्फ्रा हांचो मेगा प्रोजेक्ट, डिस्प्युटेड मेगा प्रोजेक्ट. ह्या प्रोजेक्टा लागून गेली 6 ते 7 महिने हांगसरले लोक, स्थानिक लोक आंदोलनां करता वेगवेगळ्या भाशेन. तशेंच पंचायतीक ताणें मोठे आंदोलन केल्लें आसा. पंचायतीक ताणें जे प्रश्न विचारलेले आसा. ह्या पंचायतीन, सांकवाळ पंचायतीन, ज्या पंचायतीक एक उपसरपंच हालींच रिजायन जाल्लो आसा, गिरीश पिल्ले म्हणून, हो खास पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाजे मर्जीचो आसा. अशी ताची स्वतेर मिरेकल्स डू हॅपन ते आमी आयकलां. आनी हांव खरेंच मानता आयज पासून मिलाग्री घडटा. पूण हिंगा मिलाग्री घडटले म्हण हांव नाका आसलो. आतां कालचो जो स्टेटमेंट आयलो फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर आनी सीपी मिनिस्टर, वी वेलकम दॅट स्टेटमेंट. बोथ आतां जाय त्या तेंपार मिलाग्री घडले आनी ते कितें तरी बरें उलयलां आनी ह्या उतराक ते थीर रावतले अशें म्हण म्हजी अपेक्षा आहा. पूण आयज जेन्ना हे गोईंग थ्रू द डॉक्युमेंट्स जे आहा ते परमिशन घेतला आनी एप्लिकेशन जे केला आनी परमिशन दिला, 2 जाणांनी दिला. एक विलेज पंचायत आनी एक MPDA. आनी दोगांच्या मध्ये एक बरीशी मिलाग्री सांगता तुमकां कितें ती. पंचायती लागीं जेन्ना परमिशन एप्लिकेशन घातलेलें ते मला पणजे सांगायलें परमेश कन्स्ट्रक्शन्स. आनीक MPDA हेंचे लागीं परमिशन जे मागलेलें सेम परमेश कन्स्ट्रक्शन्स मला पेंजीम हांगासान दिल्लें. आनी एप्लिकेशन दोनूय एप्लिकेशनाचेर हांव चयतालो, थिंगा म्हाका एकूय कडेन एड्रेस चेंज दिसती पडना, अनदर एड्रेस. पूण मिलाग्री की दोनूय परमिशन जे दिल्या ते दोनूय परमिशनाचेर मिलाग्री जावन आपल्या आपूण एड्रेस चेंज जाला. आनीक ते एड्रेस गेला नोयडा, गौतम बुद्धा नगर, उत्तर प्रदेश. जाल्यार बरीशी मिलाग्र. खंयच मागनासतना दोनूय पंचायत आनी MPDA बराबर ह्याच पत्त्याचेर उत्तर प्रदेशाक हे परमिशन धाडटा, जे पणजेसान मागला. म्हणटच हेचे फाटल्यान म्हाका दिसता आनीक बरें कितें व्हडलें कनेक्शन आसपाक जाय. आनीक व्हडलें कनेक्शन आहा जाल्यार म्हाका दिसता तुमची पंचायत कोण चलयता आनी पंचायतीचेर कोणाचो पावर आहा हे पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां फायद्याचें जातलें. तर एस परमेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, फ्लोर प्लॉट नंबर 1, अल्पतम टावर C, जनपथ मार्ग, सेक्टर 90, नोएडा, गौतम बुद्धा नगर, उत्तर प्रदेश. ही कसली मिलाग्र आणि कसली मिरेकल ही आता फादर बोलण्याचं. Right here, in my hands, I've got the South Goa Forest Division Committee final report from 2012-2018. Now, in this report, if you look at all the observations noted down, it is very clearly stated here. 257, survey number 257, bar 1, has an area of 35,050 square meters of forest land. Okay. Now, this is a government report. It is not a report done by the people by the villagers. This is a government report, the final report, which states very clearly that bar 257, the survey number 257 bar 1 is a private forest. Now, the question that arises is, on what grounds was the permission for construction on 257 bar 1 given to Bhutani builders? I think people... थँक्यू. माझं नाव पेट सुजा. आता आमकां गांवकारांक सगळ्यांक खूप खुशी भोगली काल जेन्ना आमकां स्टेटमेंट मेळ्ळो फ्रॉम ऑनरेबल CM. म्हणपाक कितें म्हणल्यार तेणें सांगलें हांवें डायरेक्शन दिलाय फॉर DCP मिनिस्टराक की आमची चौकशी करची लायसन्स दिलो आहा ते प्रमाणे, आनी कितें इलिगल जाला जाल्यार ते आमी करतले म्हणून अशुरन्स दिलो आहा. आनी हे आयकून आमकां खूप खुशी जालो आहा. आनी आमी हेजे DCP मिनिस्टर मिस्टर राणी बसून थँक्यू म्हणपाक सोदता ताका, तेणें बसून एक व्हिडिओ काडला स्टेटिंग दॅट वी विल ट्राय अँड लुक इनटू द मॅटर ऑफ MPDA. इज ऑलरेडी गिवन डायरेक्शन आयकला आमी आनी ऑलरेडी आमी शो कॉज नोटीस म्हणून पावला. सो ताका लागून हांव खूप थँक्यू ओब्रिगाद आमचे सगळे गांवचे लोक ताका. पूण हिंगा फायट अजून काबाल जायना. कित्याक आमची जी झूज स्टार्ट जाला इट इज बिकॉज ऑफ द पंचायत, सांकवाल पंचायत. थिंगसून आमचे तो झूज सुरू जाला ऑन March 11th, 2024 ह्या वर्साक. आमचो सगळं गांवचो आमकां कळलें की फायल येयला म्हणून, व्हडली फायल येयलो मेगा प्रोजेक्ट ऑफ भुतानी इन्फ्रा म्हणून फायल येयला म्हणून पंचायतीन. आमी सगळो गांवचो लोक एकठांय जाले आनी पंचायतीन गेले जाल्यार की आमी मिटींग सॉल्व जाली आनी मिटींग खूप थांबायली. आमी सांगलें आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून. तरी पूण आमचे जे एक्टिंग डेप्युटी सरपंच जेन्ना चेअर करतालो त्या मिटींगेक, तेणें सांगचें म्हणल्यार आमचे फुडें आसतना पसून तेणें ती लायसन्स दिली. हय, सो विदीन 1 डे तेणी लायसन्स दिली. सो सकाळी फायल होती, सांजे आमचे फायल परमिशन दिली. म्हणल्यार कितें कन्स्ट्रक्शन तुमी कराय म्हणून विदाउट एनी अदर एनओसीज, नो रॉयल इन्स्पेक्शन, कांय करनासतना तेंची लायसन्स दिली. आतां हे केश कोन जावपाक शकता एक दिसान, केश कोन तुमी एक व्हडल्या प्रोजेक्टाक लायसन्स दिवपाक शकता म्हणल्यार कोण इन्वॉल्व व्हडलो आहा तितून. ओके, व्हडलो इन्वॉल्व आसपाकूच जाय. कोण आसपाकूच जाय? पंचायतीन व्हडलो कोण आसता? पंचायत मिनिस्टर आसता. आतां एक सरप्रायझिंग न्यूज म्हणल्यार कितें आमकां इतले चलता 8 महिने जाले आमी झुजताय लागून असेंब्ली बसून जायते आमचे मंत्री पोलिस मंत्री बसून उलयले. ओके, पूण अजून पूण पंचायत मिनिस्टरान एक जाप काडना. इट इज अ बिग सरप्रायज आमकां एक्चुअली, बिकॉज प्रॉब्लम स्टार्ट जाला पंचायतीन आनी आमी इतली ऑब्जेक्शन घालून इवन डायरेक्टर पंचायत ऑब्जेक्शन घालून एकूय पाटी आमचो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुडिनो एकूय नाव काढला ओ कितें म्हणला कांयच ना. सो दॅट मीन्स द रूट कॉज इज मिस्टर मोविन गुडिनो. आय थँक विशील राणे, at least even he has come out openly and said Papa, we will rectify our mistake, we will do something about it. And for that the ones have very good for you, but the main culprit right now I feel is Mr. Movind Gudino, the panchayat minister. So I request Mr. Movind Gudino if he takes strict action. Okay, त्याने सपोज तरी गेली आणि चौकशी केली आमच्या सांगपाल पंचायतीन कितें जाला, तुमगे जो फेवरेट पर्सन जो आहा तो एक्टिंग डेप्युटी सरपंच म्हणटा कामाता ताका तुवें सायडीन काडलो आता ताका रिजाइन करपाक लायला. हे टायमाचेर ताका रिजाइन करनाका म्हणून सांग, ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या म्हणून सांग. इफ इज अ मॅन ऑफ हिज वर्ड्स, टेल मी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम बॅक इन द पंचायत, शो अस द प्रूफ or deal with us and then you resign. That's when you become a proper deputy सरपंच. Thank you. तर ऍप्लिकेशन एक नावाचेर येता आणि लायसन दिता, कन्स्ट्रक्शन लायसन दुसरे नावाचेर, उत्तर प्रदेश नावाचेर, मळा ह्या नावाचेर, पणजे नावाचेर ऍप्लिकेशन येता आणि उत्तर प्रदेश नावाचेर लायसन दिता. हे कशें त्या बाबतींत आमी जाणून घेऊया. आमच्या बरोबर आसा नारायण नायक, एक्टिविस्ट. आता हो आमचो गांवचो जो प्रोटेस्ट आहा नाल्यार जो पळय आमी हे म्हणटात एगेन्स्ट द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ भुतानी, पण जाता खंयच्यान चालू जाता जे पंचायतीक पळय ऍप्लिकेशन येयलें ते भुतानीचे ते जावन आसा फेब्रुवारी महिन्यात ऍप्लिकेशन इन्वॉल्व जालें 19 फेब्रुवारी. आणि त्याच्या नंतर 7 दिसा पयलीं एडवान्स ते एजेंडा करता मिटींग एजेंडा आणि मिटींग एजेंडाचेर तेंगेले ह्या दोन प्रोजेक्टाचो सर्वे नंबर आमकां सगळे खबर आसा कित्याक हो आमी 2008 लोक अपोज करतात. पण ह्या
2024 ऑब्जेक्शन फायल केले बिफोर देअर मिटिंग जावची पयलीं ऑब्जेक्शन गॉन टू द आफ्टर द सीएम चीफ सेक्रेटरी सगळ्याक ऑब्जेक्शन केला 7 मार्चाक हे ऑब्जेक्शन केला इन डिटेल आणि 2024 आता हे ऑब्जेक्शन घातले आणि आमकां सगळ्याक बाबा एका लायसन दिवपाक शकना कित्याक इतो पयले प्रायव्हेट फॉरेस्ट इन डिटेल घातलेला सगळे दुसरे सांगलेला आसा एका टीसीपीन अंडर 17 इयर परमिशन दिली ना वेगवेगळे जे कंडिशन आसा पळय ती कंप्लाय करपाक तो पयलीं तुमकां लायसन दिवपाक शकना आता मागेले ऑब्जेक्शन पात्र केले 11 तारखेर त्यांनी जबरदस्ती मिटिंग ते प्रपोजल मागेले आसले खंय तरी सायडीन पयले आता हे मागेले जे एप्लिकेशन आपण ऑब्जेक्शन त्यांनी मिटिंग पयले लायसनाचे डिबेट करचे पयले प्लेस करपाक पळय ऑब्जेक्शन आमी कितें करूया या गिरीश पिल्ले आणि ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस मोहीन गुदिनो स्पेशल ऑन ड्युटी आले आसा सकाळी पंचायत ग्रामसेवक आता हे कांड करपाक कारस्थान करपाक ते काढलेला मोहीन गुदिनो कित्याक पंचायत सेक्रेटरी इनफ पंचायत सेक्रेटरी आपण त्याचा ग्रामसेवक काढून तो पंचायत चलता कित्याक हे जे ज्वारीची प्लॉट बीन सगळी विकला पळय ताका ते सगळे काबार करपाचें इंटेंशन पूण मेन वाद येईल तो परमिशन चालू झाला हे ऑब्जेक्शन घातले पूण हे खंय तरी पयले आणि हे 4 जण मेंबर आसा पंचायती ओपोजिशन म्हणून जो मावलेलो कारवाला आसा तुळशीदास नायक निधी नायक आणि पावलिना जाविदो यांनी तितून डिटेल ऑब्जेक्शन केले जे लिगल आसा हे ऑब्जेक्शन रेज केले तितून इतलें सुद्दां म्हणलें की बाबा आमी डिसायड करची न्हू लोकांचे व्यू घेवया प्लस एमएलए की आपया जो आता ताका आपया सायट विजिट करूया इन्स्पेक्शन करूया आणि त्याच्या नंतर आमी फुडें ठरया पूण हे सगळे प्रोसिडिंगाचेर बरयला ऑलिव्ह क्लिंटन प्रोसिडिंगाचेर बरयला पूण ताका खंयच्यान तरी वयल्यान प्रेशर येयला म्हणून तोय सांगता आणि तो सांगता डायरेक्ट आपल्या गिरीश पिल्लेन येवपा लागला सांगता तो व्हिडिओ व्हायरल जाता जगान पयला पूण इतले सगळे आसून सुद्दां तितून जे पळय कंप्लायन्स करपाक जाय वेगवेगळे परमिशन लागता पंचायतीक लागता तशें टीसीपीक लागता इतून दोगांनी कंडिशन घातलेली आसा पूण कंप्लायन्स करपाची पडायची काम आसता गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे आसता गव्हर्नमेंट सर्वंट पण हो ग्रामसेवक तो जालो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस जालो याने कितें केलें ताका कोणाला तरी गॉड फादराचो कोणी गॉड फादर कोण आसपाक शकता जशें आमचे पिटर सांगलेलें आसा ते आनी सांगपाची गरज आसा पूण तोय सांगता की गिरीश पिल्ले लोकांक सांगता आपल्या गॉड फादराचो फोन येयलो हो ते तुमी इश्यू करा म्हणून अशें करून लायसन दिलें पूण हितून जी पळय जी कंडिशन आसा नाल्यार क्रायटेरिया खंयच फॉलो जाली ना आणि त्याच्या नंतर लायसन दिवन सुद्दां परतून 14 विश्वित राणे यांनी सगळ्यांनी थोडं केलेलं आहे आणि त्यांच्या लोकांकडे त्यांना थोडं लोकांक समजपाक कितें अशें तरी खंय तरी जाल्या पूण आयज जो हेजो जर मुख्य कारणीभूत आसा तो मोहीन गुदिनो हो मोहीन गुदिनो आयज प्रोजेक्ट काडपाचो मेन जर मास्टरमाइंड आसा मोहीन गुदिनो कित्याक तेणे जे ग्रामसेवकांक सांकवाळे हाडूनच लायसन दिलें आसा जर कोण ऑफिशियल जर सेक्रेटरी आसलो जाल्यार कोणूच सेक्रेटरी लायसन दिवपाक बसले तेका कितें जावपाक जाय हे लायसन म्हणल्यार कितें आसता टेक्निकल क्लियरन्स कसलो केली ना झिरो व्हॅल्यू ह्या दिसा लायसन ज्या कोणाक कितें मेळटा तेन्ना तो गुन्यांव मारतलो तेन्ना तो फाटलो लायतलो आता हेंका लायसन मेळोन तेणी एक्टिविटी चालू केल्या आणि तितून जी कंडिशन व्हायलेशन जाल्या पळय न्हू तेंका संबंध ना ते म्हणटा की आमचे लायसन आसा तो जर कंडिशन आपण सगळे कोण आपल्या गव्हर्नमेंटान दिलो लायसन दिला तेका तो उलोवपाक लागला तितून मोहीन विनोल आसा आता हे जर तेणी पयलीं जर फायंड आउट केले कंप्लेंट दिवन सुद्दां रिवोक केलो तो परमिशन फेवर करपाक लागून जाल्लेलो आसा तेन्ना हे आमी तेगेले पळय काणयो नाल्यार कित्याक आयकून घेवपाची ना आमकां जाय लायसन्स कॅन्सल जालें आणि ते मोहीन गुदिनो करून दाखोवपाक जाय ना जाल्यार मोहीन गुदिनो रिजाइन जावपाक जाय आणि सीएमान ताका देव म्हणून सांगपाक जाय पार्टीच्या प्रेसिडेंट ताका देव म्हणून सांगपाक जाय आणि दुसऱ्या दिवून ते रिवोक करपाक जाय हे आमचो सगळे पब्लिकाचो डिमांड फर्स्ट थिंग फर्स्ट थोडे फ्लॅशबॅक वयता चड आसना आतां श्रीपाद भाऊ नाईक म्हणटाचे पळय आपल्या कडेन सुमार फकत 12,000 की जमीन आहा म्हणटा तो स्क्वेअर मिटर ते म्हणटा आमी मागीर चोया बट श्रीपाद भाऊन ऑलरेडी एक्सेप्ट केला की हे सुमार 15-20 वर्स पयले ह्यो जमिन्यो कन्वर्ट जायना आसली म्हूण ताका लागून ती पेंडींग उरली आनी आतां ही इज कम ड्युरींग सच अ गव्हर्मेंट वेर ही कॅन कन्वर्ट इट एज एन वेन ही वॉन्ट एंड द वे ही वॉन्ट्स म्हणजे आदी असो चड जायना आसलोलें आतां इट हॅज बिकम रॅम्पंट एंड दीस हॅज बीन एक्सेप्टेड बाय श्रीपाद भाऊ आतां दुसरो पॉयंट हेंचे उलयत त्या जाणा हे जायत जाण म्हणटाय 2011 परमिशन गेल्ली 8 परमिशन गेली दॅट इज ऑल फायन वीच इज रॉंग बट एक सुद्दां म्हाका समज ना ही परमिशन मरे एक सर्टिफिकेट देखून एक जावं ओबीसी सर्टिफिकेट जावं रेजिडंट सर्टिफिकेट ताका सोमिने व्हॅलिडिटी आसता तेश करून जायती परमिशनां इवन कन्स्ट्रक्शनाक दे हॅव व्हॅलिडिटी 1 मंथ जावं 1 year जावं 5 years सो हे परमिशन पयली गेल्ली ताका व्हॅलिडिटी कांय ना हो पयलींच्या सर्टिफिकेटीचेर विदावट एप्लिकेशन ऑफ मायंड तुमी सगळी परमिशन हांको दिली बेश्टीची सो हांवें त्या परमिशनाचे सगळो गडबड घोटालो तो हितून सांपडलो आहा हितून सगळें डॉक्युमेंटेशन काडा आनी एक जाण जावपाक जाय सगळे MLAs आनी MPs सांगना तुमी पड खूंय घोल माताय न्हू वेर एवर यू ऑल मेक अ होल टनल देखून मान तूं वसत वी आर गोइंग टू गॅस एल आउट बिकॉज वी आर गोइंग टू गॅस इट विथ एक्टिविजम आनी पयले एक्टिविस्ट कितें आसले हांव चलते भाशेन एक 10 वर्स पयले एक 8-9-10 एक्टिविस्ट आसताले आतां म्हाका वयत्या गांवान एक्टिविस्ट जल्म गेला इट्स अ गुड सायन नाव सो वी आर गोइंग टू गॅस यू आउट from all the holes that are going inside. So you all be very careful. आणि एक शिटकावणी दिता सगळे MLAs आणि MPs यो तुमगे थॉट प्रोसेस कितें जाण मरे यू ऑल आर अंडर द इम्प्रेशन that you can find virgins in the maternity ward and you people think you all are virgins in this political ring. And with respect to us, तुम कितें दिसता every short man is a Nigerian. No. Every activist is not dishonest. So please be careful at least of the honest and hard-working activists in Goa. Today, things are gone beyond the limits. So stop this. There has been time we have been telling you all, save Goa, take care of Goa, take care of my Mankule Goa. Kon aikna lole. And now the time is come to gessel out. या मुखार
major projects ते जेन्ना उत्पन्न जातले, when the construction will go on, and जरी तर we find that there are irregularities, illegalities, and we will stop it, मागीर तुम्ही आमचो गुन्यांव नागे. And this is a caution to all the builders and contractors, जे गोंयांत नासो गोंयच्या भायर, and more of with people from outside who come to build large complexes. I'm not talking about residences of individuals who are staying in Goa or who are doing for themselves. I'm talking about large complexes where multi-billion projects. You people, when you want to come to Goa to do such thing, see that every slate is clean. आणि आता आनी एक्टिविजमाक तुम्ही धमकी बिमकी दिवपाची गरज ना. And I dare nobody should call me on this regards. We are going to get the documentation out आणि हेच्या फुडें आनी डॉक्युमेंट भायर काडले. Now our activists are talking with documents. Do whatever you all want to do. I have already been dead. आमकां नाक काडलेली आतां we are already broken down. So we care nothing for you now. Get these projects out. आनी हे मोवीन गुदिनो सांगता, तूं पड त्यो लुंगी घान पड त्यो फुगड्यो घातालो न्हू, त्यो चोकल्यो तुगे लुंगी आनी देंवयताय आमी. तुका आतां हें माणकूल गोंय कितको निसणटान करपाक तें तुका शिकयताय आतां आमी. आनी दुसरें सांगता, ऑल प्रोजेक्ट्स इन्क्लुडींग द सनबर्न जावं आनी हो ऑल्ड प्रोजेक्ट पड चित्त भुतानी म्हूण येता तो प्रोजेक्ट जावं कितेंय जावं, we don't want Goa's identity to be lost. And yes, Sanbanacher also there is a problem, but we kept quiet. Statement azun CMan kelna. So don't take us for granted and amka gundaina kai. Or Reginaldan statement kela probably on behalf of the CM. But there is no written documentation yet come. So don't play with the sentiments of the South Goans. It has been very, very clear. It is for all these people who are involved in this should see that this thing don't happen now. Now the Goans has gone to the peak limit. And हे सगळे कारबार पड जाता हे भुतानी, लोडा, DLF, हे सगळे कारमाना जावपा पावले because the same thing has happened at Old Goa with respect to the illegal bungalow, where all the permissions were fraudulently got. And this is the same thing they are replicating everywhere. Tinga tum chukole, Old Goa chukole because the construction was done during the peak COVID period by putting the patras all around, and the construction went on in a speed post mutte bhashen. The fastest speed in construction zali. And so tum tadna sutole. Now there is no going back. So people who buy the properties, that is your lookout, as I said. You all can do a dealing on sale of property over the table of the chai, but when constructions will come up, and then log jar tar tum fati podo, ती तुमगे पेपराचे ती परमिशन आम जाणे कित कोण जाताय ती मागीर. But whenever physically any construction will come, keep in mind we are going to gas you out, and another few days they are getting more documents, and new munis, new players are going to come into the limelight again. So be careful, better sense prevails, you'll all get together, stop these bunkers, stop these projects, stop that sunburn. Finish.